गोयात फाटल्या कांय म्हयन्यासावन अपघातांचे सत्र चालूच आसा। हातूंतच आयज शेनवारा सकाळी 3 वरांचेर थारीचो भिरांकूळ अपघात जालो। काणकोणच्या चापोली धरण वाठारात जाल्ल्या ह्या थार अपघातात 24 वर्सां पिरायेचो राजबाग तारीर रावपी रवीस राजेंद्र कोमरपंत ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। जाल्यार दिव्या ठाकूर आनी रक्षित राज गंभीर जखमी जाल्यात। तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चलतात। रवीश, रक्षित आणि दिव्या ही तिगाय रातच्या काळखात KA 04 NG 0111 क्रमांकाच्या थारीन चापोली धरणाच्या वाठारात गेल्ली। ह्या वाठारात खूप अरुंद वलतां आसात। ह्याच वलतांचे सकाळी सुमार 3 वरांचेर ड्रायव्हर रवीशाचो गाडयेवयलो ताबो गेलो आनी थारीन कुशीक आशिल्ल्या व्हडल्या फातराक धपको दिलो। अपघात इतलो भिरांकूळ आशिल्लो की ड्रायव्हराचे वटेनचो गाडयेचो टायर सुटलो। तशेंच गाडयेच्या फुडल्या भागाचे बरेच लुकसाण जाले। हातूंत राजबागच्या तारीर वाठारात रावपी रवीशाक थंयच मरण आयले। जाल्यार 28 वर्सां पिरायेचो रक्षित राज आनी दिव्या ठाकूर गंभीर जखमी जाली। तांकां मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले। थंयच्यान रक्षिताक फुडल्या उपचारा खातीर GMCत धाडलो। जाल्यार दिव्याचेर जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चलतात। काणकोण पुलिसांनी पंचनामो केलो आनी फुडलो तपास करतात। मजगती मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 28 वर्सां पिरायेचो रक्षित मूळ कर्नाटकांतल्या बेंगळुरूचो आसून ताणें राजबागात एक हॉटेल भाड्यान चलोवपाक घेतला। जाल्यार ताची इश्टीण दिव्यांग रवीश हो पर्यटक टॅक्सी चालक आनी ताची स्वताची टॅक्सी आसा। रवीशाच्या घरा ताची एकलीच आवय आसा। रवीशाच्या अपघाती मरणाक लागून दुख्ख पाताळ्ळा। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। Facebook, Instagram, Twitter आणि WhatsApp चॅनल फॉलो करात।